E22 परमेश्वर राजोर चलयता पान इकरा A22 page 11. परमेश्वर राजोर चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वर राजोर चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे उजोडानुच वाचूनीचो आमचो देव आमचे पाकयता सगळ्यांक बरो दिसत्यो दिनवासिनीचें बलिदान बेळयता आगुस्तिनो डिसोसा आज आपल्या जल्माची 80 वर्सां 80 years तो समृपता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं आनी कित बरी भलायकी ताका फाव करूं सगळे वायटा विघ्नांतलो राखवान सांबाळूं म्हूण मागुया तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समृपता कायूस तावेरा देवान ताचे आशिर्वाद घालूं आमी मागुया आमाराल ह्या वाड्यात रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता लिमा फेर्नांदीस मिलाग्रिना फेर्नांदीस सिसिलिया डिसिल्वा लिनेट मेसोन वेन डिकोस्टा मारिया जिता अल्फोन्सो एवलिन मार्टिन्स सेंड्रा डिकोस्टा पिएदाद गोन्साल्वीस मेकाबी डे कोस्टा ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया आयज सायबीणमयची भेट ह्या कुटुंबान जाता सांतिसिमो Inocencia Fernandes, Dondre, Eli Rocha, Nairali Morod, Piedad Lopez, Amaral, Eugene Fernandes, Waldemar 3, Annie Fernandes, Caldus Vado, Daryl Frank, Karen, Lizette Di Melo, Piele Morod, Franskin Gonçalves. Saibirmanची भेट या कुटुंबान जाता तेन्ना सायबीणमयच्या विनवणेन या कुटुंबान शांती कुशालकाय बरेपण बसूं म्हूण आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोमयाचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आयचो आयतार ह्या सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार आयज सोमया जेजू क्रिस्ताची सप्ता सर्वांच्या राजाची दबाजीक परब आमी समरमता ह्या दबाजीक परजेक विसर घेतला जेजू रायाची ल्हानविकायेन सेवा करुया स्वर्गी राजाची नागरिका जावुया एका संवसारी राजाक आमी कसो चित्रायता राजा एका व्हडल्या शिवासनाचेर बसलोलो ताच्या लागीं झुजाक वचूंक व्हड फौज ताची सेवा करूंक साबार चाकर आनी व्हडल्या राजमहालांत रावलोलो आनी आपल्या परजेचेर हुकूम चलोवन ताचेर राज करता तो आमी देखता पूण जेजू राजान भांगाराचो न्हय पूण काट्याचो मुकूट स्विकारलो जेजून सिंहासन एका लांकडाचो खुरीस जेजून हुकुमशाय न्हय पूण मोगान सेवेंतल्यान आनी बोगसणांतल्यान आपलें रायपण चलयलें सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक ताणें सगळ्या खातीर खुर्सार आपलो प्राण सोडलो आयची दबाजीक परब हे आमच्या दुलोब राजाची ल्हानविकायेन सेवा करूंक आपयतात जेजू राजाची देख घेवन ताच्या पावलांनी आमी चलूंक ह्या पवित्र मिसाच्या भेटेन
आमकां कृपा मागुया. माझी बहीण मानो सुरवातीच्या उतरांनी आमी कळयता भशेन आयज आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सोगटां सर्वांच्या राजाची ही दोबाजीक परब आमी समरपता. ही परब सुरू केल्यार आयज 100 वर्सां भरतात आनी ही परब समरपता तेन्ना आमकां सगल्यांक ल्हानविकायेन खालतिकायेन ह्या जेजूची राजाची आमी सेवा करूं आनी ताचेच रायपणाची आमी सगलीं भागीदारां जावंक आमकां आपयता. तर आमचें सण एकल्याचें जिवीत जेजू भाशेन मोगाचें सेवेचें आनी उस्क्यान भरलेलें जावंक त्याच बापाची कृपान बळ आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातकिओस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत हांव दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडपराध. हे भाशेंत भाग्योन सदांच सांकवार मारे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. Soumia, Jesus, Christ.
या तळसो बेलुगीस रावन तुमचे कास्की ते जावं तेव्हा आमकां दुरात. तशेंच करीत भाशेन आमच्या तरणाट्या पासत मागुया. कालच्या दिसाक आनी आजच्या दिसाक आतां सकाळच्या दिसा वेळार ऑडशेल आमचे डॉन बॉस्को यादनीक आसा थंयसर ती मागण्यांत वेळ सारतात आनी एकामेका सांगाताक ती वेळ सारतात. हे सगळे आमच्या तरणाट्या पासत मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी करीत भाशेन तांच्या जिवितांत देवाचें बरेपण ती अनुभव पावूं आनी देवान जें बरेपण तांच्या जिवितांत फाव केलां तेवूय बरेपण ती समाजांत आनी आपल्या कुटुंबांत विस्तारूंक पावूं. सर पोदबेदारांनी सासनाचे देवा आमच्या दयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सोगता सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना सोपून एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळीं रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेस क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबीन पवित्र आत्मेच्या कोणान जे ते राजपूत चुरिताय सासनाच्या सासनाक. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाले वाले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुंगलां हेब्रो म्हणटा थंय दाविदाशी आयलीं आनी ताणें ताका सांगलें, पोले आमी तुजे मासा रोगताची. सावलू आमची राजवटी चलयतलो तेन्ना इस्रायल परजेचो तुवें सांबाळ केलो आनी सोरेस्परान तुका म्हणलें, तूं म्हजे पोजेक इस्रायलाचो गोंवली आनी फुडारी जातलो. इस्रायलान सगल्या जाणट्या इब्रू मोलार राजा फुडें आयलीं आनी सर्वेस्परा उजीर दावीद राजाक तांचो कडून एक करार केलो आनी ताणें दाविदाचे तेल ओतून ताका इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचे उतर. देवाचे ओळखकार. देवाच्या उतराक जबाब आमी गावुया. हे स्तोत्र आमी गावचे. संतोष बोरीत आनंद बोरीत सर्वेस्वराच्या गोरा वचुया. Santos morir, anul morir, solves moracia, para vozuia. अनेक बावडी गावुया. Santos morir, anul morir, solves moracia, para vozuia. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटोस केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावूंक जेजुराल्या तुज्या दारवंटाच्या आमची पावलां तुजी भितर रिगूंक आमचे पांय. जबाब. Santos morir, anul morir, solves moracia, para vozuia. थंयसर कुंवलां चोडून येतात. सर्वेस्पराची कुलां तीं. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणटा इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडलेली मनसुबेचो सोदर दाविदाच्या घरांतलो सोद. जबाब. Santos morir, anul morir, solves
बागियोंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलेले चिठीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भोगतांच्या उजवाडीत दायजांत तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यांत. ताणेंच कालोखाचे पोदवेंतलीं आमकां सोडयलीं आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायलीं. ताचे सोबे आमकां सुटका आनी पातकाचें बोगसणें मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोचणेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रोचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. शिनवासनार बसपी, रात चलोवपी, ओदिपोती वो ओदिकारी आसा तें सगलें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोचलां. सगलें रोचचे आदीं तो आसा आनी तोच सगलें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो ताची मस्कोत. तो ओरूम देखून सोगतांत पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगडो कसो आनी मेल्ल्यांतलो तो पुनर्जिवन जालो. ताचे सोबे सगली सपुर्णाय आजची म्हूण देवा मानलें आनी ताचेच उद्देशी ताणें कुर्सार विगरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करूंक स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रोचनांक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी आसली. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुपकार सगळी उबी रावया. उद्गाराचें गायन आमी गावया. B11 पान 28 B11 पेज 28 पयलो श्लोक आमी गावचो. Soy solves mora, soy solves mora, soy solves mora, soy solves mora. Otra mole, udolcime, deva lucha, usogame, merea calza. Salui cele, noviaci bande volcele, soy solves mora, soy solves mora, soy solves mora, soy solves mora. Sorves po तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. दोगा बोरमोडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयना तुका सोम्या. लोक उबो रावून पळयतालो, पूण वडील जेजूच्यो मुस्कोऱ्यो करून म्हणटाले आनी दुसऱ्यांक सोडयलीं. हो देवान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताच्यो केश्टायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्यार वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा हो. कुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशें ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतनाय तुंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, जेजू
रायपणांत तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी Pagani tuka Krista. म्हजे बहीण मानू, आयज आमी सोगटा सर्वांच्या राज्याची धोबाचीक परब समोरता. ही परब म्हजे बहीण मानू आयज समोरता तेन्ना कितें भाशेन आयचो विशय आमकां ल्हानविकायेन हे राजाची सेवा चाकरी करूंक आनी ताच्या रायपणाची आमी सगळीं वांगडी जावंक आमकां आपयता. ही परब सुरू केल्यार 100 वर्सां बदतात. 1925 वर्साक ही परब सुरू जाली आनी पोप पायस 11 हाणें ती सुरू केली आनी जायतीं कारणां आसात थंयसर. पूण म्हजे बहीण मानू, आयज ही आमी परब समोरपता तेन्ना केद भाशेन देवाच्या उतराच्या आदारान आमच्या जिवितांत आमी कशे तरेन ह्या राजाक मान दिवप आनी आमच्या जिवितांत कशे तरेन आमी ह्या राजाच्या रायपणांत वांटो घेवप ती आमकां नियाळूंक गरजेचें. केद भाशेन नियाळ कोत्ता तेन्ना आयचें दुसरें वाचप देखून आमकां उगडास कोत्ता की आख्खो संवसार कोणें रचला? देवान रचला. आनी देवान ह्या पुताक, आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला आनी हो ताचो पूत ह्या आख्ख्या संवसाराचो राजा जावन आसा, दोनी जावन आसा. पूण म्हजे बहीण मानू, ह्या राजाचेर आमी नदर मारता तेन्ना तो संवसारी राजा भाशेन न्हय, हो संवसारी राजा भाशेन न्हय. पूण म्हजे बहीण मानू, हो राजा दयाळ, काकुसार, सेवेचो, मोगाचो आनीक बोगसण्याचो जावन आसा. आनी जितलीं भावा भयणां जेजूक आपलो सोमी राजा म्हूण मानून आपलें जिवीत ताका भेटयतात, ती आपल्या जिवितांत म्हजे बहीण मानू ह्या राजाचें बरेपण, शांती, कुशलकाय अनुभवूंक पावता. जाल्यार आमी कितें करूंक गरजेचें? आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारुया. आयचें शुभ वर्तमान म्हजे भयण मानू कालवार दोंगरार ही घडलोली घडणी. थंयसर जेजूक खुर्सार मारलो आनी कोण आसात? जायतो लोक उबो आसा. सरभोंवतणी जायती भावा भयणां आसात, पूण वेगवेगळ्यांचें भावा भयणांचें रिएक्शन, तांची वागणूक वेगवेगळे तरेची जावन आसा. जायतो लोक आसा तो लोक फक्त पळयता, जेजू खुर्साक कश्टता, खुर्सार बोलता. थंयसर मागीर वडील आसात ते कितें करतात? जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात आनी दुसऱ्यांक सोडयली, पूण हाचे लागीं हाका सोडूंक जायना. शिपाय आसा, शिपाय ताच्यो केस्टायो करतात आनी केस्टाय करून म्हणटात हो जुदेवाचो राजा. आनी खरोच तो जुदेवाचो राजा जावन आसलो. तोकटोय मारलो जुदेवाचो राजा म्हूण. कित्याक मारलोलो? फकाणां करूंक जेजूची. पूण म्हजे भयण मानू हें सोच जावन आसलें. पूण म्हजे भयण आमची नदर त्या दर चोरांचेर आमी घालुया. दोग चोर, दोनी जेजूच्या कुर्सार, एकाक उजव्याक, दुसऱ्याक दाव्याक किडायल्लो. आनी दोगांकूय म्हजे भयण मानू तांचे कोरण्याक लागून तांकां एक कास्त फावो जाली. दोगांयनी वायट केल्लें. पूण एकलो चोर आसा तो कितें करता? जेजूची केबाडां करता, जेजूची फकाणां करता. पूण दुसरो चोर आसा ताची उतरां आमी आयकलां. 3 वस्तू म्हजे भयण मानू ह्या चोराच्या जिवितांतल्यो आमच्या जिवितांत आपणाक गरजेच्यो. बरो चोर आमी ताका म्हणटा. कित्याक तो बरो चोर? चोर जावनूय ताका आमी कितें म्हणटा? गूड थीफ. वाय? द फर्स्ट थिंग इज ताच्या जिवितांत आनी आमच्या जिवितांत गरजेचें आनी ह्या जेजूच्या रायपणांत वांटो घेतलें जाल्यार ही एक्सेप्टेड. कितें? आपली चूक, आपली चूक, आपलें पातक ताणें मानून घेतलें, एक्सेप्ट केलें आनीक जेजू लागीं बोगसणें मागलें. आपल्या जिवितांत चेंज हाडली, नवसोन्य हाडली. आनीक म्हजे भयण मानू तो कितें म्हणटा? तो दुसरो चोर आसा तो जेजूची केबाडां करता तेन्ना तो म्हणटा तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तुंय देवाक भियेना? आमकां तरी हें नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता, पूण आनी कांयच वायट करूंक ना. सो पयली वस्त ताच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू
जिविताची नोसोडणी जाली. आपले पातोक ताणें ओळखून घेतले, आपली असोकताय ताणें ओळखून घेतली. आमच्या जिवितांत हे राजाचें आमी बरेपण अनुभवतले जाल्यार आनी ताच्या रायपणांत आमी वांटो मेवतलो जाल्यार द फर्स्ट थिंग इज आमी ओस्कोत आमी पातकी म्हूण मानून घेवंक गरजेचें. आमी सगळीं म्हजे भयण म्हणून ओस्कोत आनी आमचे जण एकल्याच्या जिवितांत कसली ना कसली ओस्कोते आसा, कसली ना कसली ओस्कोते आसा, कसले ना कसले पातोक आसा. एक पावटी आमकां दिसता पातोक म्हणल्यार व्हडलें पातोक केल्यार आमचें तें पातोक. पूण आमचे जण एकल्याच्या जिवितांत जर कुटुंबांत आमी जियेता, समाजांत आमी जियेता, जायत्यो ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो मनशाक दुखयतल्यो, ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो देवाक अपमान करतल्यो आमी कोत्ता. तो ही ती ल्हान पातकां जावं व्हड पातकां जावं, पातोक तें पातोक, वायट तें वायट, अस्कोताय त्यो अस्कोताय आमी जण एकल्यान मानून घेवंक जाय आनी आमच्या जिवितांत ही नवसरणी हाडूंक आमी वावरूंक जाय. दुसरी वस्त म्हजे भयण म्हणे चोराच्या जिवितांत आमी पळयता ती म्हणल्यार तो कितें म्हणटा, जेजू रायपणांत तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजू सोमी, जेजू राजा आनी ताचें रायपण आसा म्हूण तो मानून घेता आनी देखूनच तो म्हणटा जेजू रायपणांत तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. आनी तिसरी वस्त म्हजे भयण मानू ताच्या जिवितांत दिसती पडटा ती म्हणल्यार तो कितें करता, इज बॅगींग. जेजू तूं रायपणांत येता तेन्ना म्हजो उगडास कर. आनी मागीर जेजू कितें म्हणटा, फाल्यां पोरां मागीर ना, आयज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठांत आसतलो. फाल्यां न्हय, मागीर न्हय, पूण आयज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठांत आसतलो. तर म्हजे भयण मानू आमी हे जेजूच्या रायाची भागीदारां जातले जाल्यार म्हणटा ते भाशेन पयलें हांवें म्हज्या जिविताची नवसोडणी, दुसरें जेजू खरेंच राय म्हूण हांवें स्वत मानूंक जाय, ताचेर भावार्थ धरूंक जायो आनी म्हजें जिवीत हांवें ताका भेटोवंक जाय. थर्ड थिंग इज इम्पॉर्टंट, जर तो तुका शांती जाय यो ताच्या कुर्साची दिमी घाल एंड बॅग आस्क हिम. तुका जर कुशालकाय जावं यो ताच्या कुर्साची दिमी घाल, माग ताचे लागीं. तुका जर बोगसोणें जायें जाल्यार यो ताच्या कुर्साची दिमी घाल आनी माग ताचे लागीं, काकलूत कर म्हूण. आनी दुबाव बिणे म्हजे भयण मानू हें जर आमी केलें जाल्यार ही देवाची कुशालकाय, देवाचें बरेपण, शांती आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमी अनुभवूंक पावतले. दुबावूच ना, कोश्ट दुमाळो पिडापीड आसा, कोश्ट दुमाळो पिडापीड आसा. पूण जेन्ना जेजू कुर्सार उमकळटालो ताच्या माथ्यार कितें आसा, कांट्याचो मुकूट आसा, पूण ताच्या तकलेंत कसलें चिंतना, ताचे तकलेंत भितर बरीं चिंतना आसात, काळजांत बरे आवडी आसात. आपणाक कुर्सार किळायला, आपल्या माथ्यार हो कांट्याचो मुकूट घातला, पूण तरी आसतना हो राजा कितें म्हणटा, बापा तांकां बोगूस, फॉरगिव देम. तर म्हजे भयण मानू आमचो राजा जेजू आमचो मोगाचो राजा जावन आसा, बोगसोण्याचो आनीक सेवेचो जावन आसा. आनी कसलेय परिस्थितीन आनी खंयच्याय वेळार आमी ह्या राजा सुशी येता तेन्ना ह्या राजाचो मोग, बोगसोणें, काकलूत, सेवा दोया आमी अनुभवूंक पावता. तर ते चोरा भाशेन आमच्या जिविताची नवसोडणी करुया, आमचें जिवीत जेजूक भेटुया आनीक सासणीक जिविताची वांगडी जावंक तेच बापाची कृपा आनी बोड आमकां जण एकल्याक मागतना हेचें पयलें वाचप देखून आमकां उगड्यास करता. जेन्ना दाविदाक राजा मागलो तेन्ना कितें, सेवेचो राजा जावंक, देवाचो मोग, देवाचें बरेपण इस्तारूंक. तो आमी म्हजे भयण मानू देव आमकांय आनी हो राजा आपल्या भाशेन मोगाची, सेवेची आनी दुयेची जावंक आपयता. हीच कृपा, हेंच बोड आमकां जण एकल्याक मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार बिनीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं समावलो, आंकवार मरितां सोलमलो, पोसपला ताका ताणें पोस सोंसले,
ताका कुसाळ सोडलो तो मेलो ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो दुसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवस जालो बाबाच्या उंचार बसला वेदांची मेल्ल्यांची मुक्ती करून सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकता पातकांचे मोगसणे कुडीचे चणपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वरवीं पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचे आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. आमचे धर्मीक फुडारी पवित्र सोबेचे कुटुंबाचे आवय बापाय कशे शाणेपणान आपले पोरजेक चलोवंक तांकां आपल्या मुन्यारपणान सदांच कृपा आनी देवीक मार्गदर्शन मेळूंक ताणें पवित्र सोबेच्या कुटुंबांत एकवट हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. दयाळ बापा ही मागुया. ह्या सगळ्या सुगुणांचो मुकुट कसो प्रिती मोग तुमचे मोदें वसून दी कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या सगुणांचो संपूर्ण एकवट जाता. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुळ्यान आनी बांदपास सदांच उडूंक दवरूंक मानकुलें गोंय तशेंच भारत एक कुटुंब कसो पळोवंक भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करूंक बाबाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. दयाळ बापा ही मागुया. तुमी देवान विंचून काडलोली पवित्र केलोली आनी ताचे अपुरबायेची देखून तुमी दयाळ मोवाळ काळजाची बोली कालती दुलोब आनी व्हड सोंसणिकायेची मनशां जायात. आमच्या दर एकल्या कुटुंबा खातीर मागुया. नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचें कुटुंब मोगाचे फोलेर जावंक कुटुंबांत गैरसमज जोगडीं आपलेपण आनी दुस्मानकायो पयस करूंक दयाळ मोवाळ काळजाची बोली कालती दुलोब आनी व्हड सोंसणिकायेची मनशां जावंक कुटुंबांत जिवंक बापाचो आशिर्वाद सगळ्या कुटुंबाचेर मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. दयाळ बापा ही मागुया. सर्वेस्पोर भुरग्यां उद्देशी बापायक मान दिता आनी आपले पुताचेर आवयची सत्या गोट करता. दर एका भुरग्याक बापाच्या हातांत उबारुया. जेजू भाशेन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक वडिलांक मान आनी रेस्पेद दिवंक पवित्र आत्म्यांचे जाणवायेन सदांच देवाच्या मोगान आनी आपल्याच सेवेंत वाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. दयाळ बापा ही मागुया. बापायन थोडीशी मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या तुजे कशे प्रमाणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेलें मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं
बेठोनेंग आमी गायन गावुया C8 बापाक मानना पान 301 C8 पेज 31. मोच्या बाबा बहिणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मागून घेवन. सर्वेस्पर आमचे दयाळ बाप्पा पातकाच्या बॉक्सांनी जोडून सगल्या मनशाक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमचे बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच जेजू तोच तुजो पूत सोमेच राष्ट्रांत मोगान आनी शांतीन एकटोवंक म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया ओय अशें आमी करूंक लागो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदार सासनाचे देवा सोरकार सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान मागून केलोय सासनाक यात्नीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रचनेचो शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपाडली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकाराक हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें राजनितीचें मोगाचें आनी सवस्कायचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आज सर्गीच्या सोल दोलबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolaraczo sobespor tu. Sodani sausamolia, tuja mojmova, usoni, tukazoj sol. Sobespora činavi, nedadaka बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें तुमी समेस्त केयात आनी कयात हे म्हजे कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नोबे आनी सासणी कोराचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मिरच्या तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावाटाचो गोटपोर कोटुया Jesu melo, Jesu jiwantana, Jesu nowianego. बाबाजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडा सोडवूंची कास तुका समर्पिता. तुजे आमकां येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेवची कुणा रोगो शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तार लोलये तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमचे भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो दमेले ती आमच्या गोंयच्यांची, आमच्या बाबा भयणांची, इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची मायज सांगाती भाग्यों जुजे तिचो पोती, भाग्यों धर्मदूता, भाग्यों जुजे वास सामिंगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगता, त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोर गोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हज्या भयण मानो आमकां बरेपण फाव जावंक आनीक आमकां सासणीक जिवीत फाव जावंक आमचो राजा कुर्सार मेला. आतां ताच्या रायपणांत वांटो मेळूंक म्हजेर आनी तुजेर दवरलेलें आसा, म्हजेर आनी तुजेर दवरलेलें आसा. तर आमी ताका आपणायता आनीक ताचे कुशे प्रमाणे ताचे शिकोवणे प्रमाणे ताची जी राजवटकी आसा ते शिकोवणे प्रमाणे आमी आमच्या जिविताची पावलां मारता. तेन्ना दुबाव भिणे म्हजे भयण मानो जेवच्या राजवटकेची आमी सगलीं भागेलीं जावंक पावतल्या. तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां जण एकल्याक जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या कोण्या जिवितांत समस्या आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंड्या राजा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरसो नोतरेकता. तर आमकां शुद्धा काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोबियान जेजू क्रिस्तात्म्याच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पयस सुबेच्या भावाटाचेर दिसका हाचे कोशे पर्व तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. जे त्या राजपूत चोरयताय सासनाच्या सासनाक सोब्याची शांती सुद्दां खाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती. हो राजा आतां थोड्याच वेळान आमच्या जण एकल्याच्या काळजांत येतलो. जी भावा भयणां हे राजाक आपलें जिवीत भेटयतात आनी हे राजाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या जिविताची पावलां मारतात आनी ह्या वेळार ताच्या जेवणांत वांटो घेतात. ती सगळीं सुभागी. सोबिया तुवें म्हजे भितरेचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली.
कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावया डी 30:7 राजाचें जेवण पान 60:7 डी 37 पेज 67. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताची आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसाक
अमर जिविताचें जेवणखाण आमी घेतलां तें जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं बसुया. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज 100 वर्सां भरतात हो निमाणो आयतार जो आसा सद्या काळाचो म्हणजे हो सेवाधर्मीक वर्स सोंपता तेन्ना पापसाय पियो 11वो आनी जेजू स्वर्गा संवसाराचो राजा ही परब स्थापल्या. पातकुराच्या नांवान डिकनाच्या नांवान आमच्या सिस्टरींच्या नांवान तुमकां खुशाल बरीत क्रिस्ताची परब हांव येता. देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. उरलोले एनावन्समेंट फादर करतलो पूण एकूच वस्त सांगूंक सोदता, आमची मदली जायतीं भावां भयणां UK, आयलंड, अमेरिका, दुबय, गल्फ, बेंगलोर दुसऱ्या सुवातांचेर आसात आनी लग्न जातात तेन्ना तांकां मेळना 3 सुमानां हांगासर म्हूण 2 सुमानां मेळना देखून प्रोसेस भायर करतात आनी एकदम बरी वस्त, कित्याक थंयसर सगळी तयारी करून मागीर गोंया येतात आनी मागीर गोंयाक लग्न जातात. हो प्रोसेस बिस्पाच्या घरांत येता चान्सलरीन, थंयसर मागीर तो रिमार्क आमकां धाडटा कितें उरलां जाल्यार करपाचें मातशें करात म्हूण, त्या प्रमाणे तें करून आमी मागीर लग्न जाता. जायत्या भावा भयणाचो हुस्को फादर चीट वाचिना तूं, चीट वाचूंक जायना. ओके, आनी आमकां क्लियरली सांगलां मिटिंगेक चान्सलरान, तुमी तुमचे हातीन कायदे घोडी नाकात. आमी सगळे जाणो आमचे कायदे चडशे, पूण तुमचे कायदे घोडी नाकात. ह्या पासत चिटी पडनात जाल्यार वाचिनात जाल्यार कायद्या प्रमाणे ते तुमकां कोणाकूच वायट दिसचें न्हय. कित्याक हांगासर प्रोसेस करता आमी वाचता, पूण आनी खंयचो प्रोसेस आसा जाल्यार ताचे बिस्पाची सगळे स्टॅम्प मारून ते पेपर सगळे आख्खो डोसियर येता बिस्पाच्या घरांत. आनी मागीर कितेंय उणें आसन जाल्यार चान्सलर आमकां बरोवन धाडटा. तरी आसन जायत्या भावां भयणांक कितें जाता चिटी पडनात म्हूण आमच्यांनी कांय करूंक जायना. पूण घडये बेश्ट एनावन्स करीत ही भावां भयणां लग्न जातात म्हूण एक दीस एक पावटी, पूण तश्यो चिटी घालूंक जायनात. हें मनान दवरचें आनी ती एनावन्समेंट केलो जाल्यार ती आडकोड हाडपाक न्हू, आडकोड हाडपाचो टायम जालो. ती एनावन्स केलें जाल्यार फकत गमपाक लोकांक आमची भावां भयणां ही लग्न जातात म्हूण. म्हणटच हें तुमी मानून घेवचें. आनी दुसरे कारणाक लागून जायते पावटी चिटी वाचिनात तें तुमी समजुचें. एन्जॉय द डे. ओके, आयच्या मिसाची मांडवळ केल्या तांकां आमी खालसांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 77,610 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 9,030 रुपीज. तुमकां सगळ्यांक काळसांतां देव बरें करूं. आयज सांजेर आमचे 5:30 वाजता भायर क्रिस्ताचो आमचो स्टॅच्यू आसा, थंयसर मिसाचें बलिदान आसतलें. नोव्हेंबराचे 25वेर मंगळारा दीस आमची ओल्ड गोवा रोमारी वेता. मीस सकाळचें 9:45 पावणे 10 वाजता. थोड्यांनी नांवां दिल्यार 100 जाण नांवां आमी सांगतले तांकां कितें करतात तें. बरें, दुसरी भावा भयणां तरी तुमी वचूंक सोदतात विथ युअर प्रायवेट कार्स यू कॅन गो. कित्याक त्या दिसा आमचे फिरगोस्ते पासत आनी सगळे फिरगोसकारां पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागतले. नोव्हेंबराचे 27वेर ब्रेस्तारा दीस PPC आनी कॅट हांची जमात आसतली सांजे 6:30 वाजता. फुडल्या आयताराक सिनियर सिटीजन्स आमचो जमो आसा. ते बरें चलचित्र स्क्रिनींग करतात, दाखयतात. हें चलचित्र फ्री जावन आसा. फिल्म शॉर्ट फिल्माचें नांव आसेसांव. ताका इंटरनॅशनल एवॉर्ड मेळिल्लो आसा. तर 6:45 तें दाखयतलें. तुमी वांटो घेवचो म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक तावन अद्वेंताचो काळ सुरू जाता. जेवच्या जल्माची ओत्मीक तयारी आमी करुया आनी ह्या दिसांनी आमकां कितें उणें करून गरीब दुबळ्यांचो हुस्को दिवन तांकां आमी आदार दिवया. मिसावांची एनवलप्स अजून कोणूय दिवंक उरला जाल्यार ह्या दिसांनी तुमी हाडून दिवची म्हूण मागता. डिसेंबराचे पयले सोमारा दीस 5:30 वाजता सांजेर सांत मारिया त्रोकाटी पासत दिनवासनेचें बलिदान आसतलें. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतलो आमचो आदारी बीस सिमा फेर्नांदीस. ह्या मिसाचें मांडवळ करतात ऑक्झिलियम सिस्टर्स, कित्याक तांचे संस्थेची ही माद्री भयण जावन आसा.
देवाक दिनवासूं हे मिसाचें बलिदान आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. आदार बिस्म साहेब आमच्या संगाताक आसतलो, सो देखून सगळें तें मागता ह्या मिसाच्या बलिदानान तुमी वांटो घेवंक. डिसेंबराचे 1 तारखेर सोमारा दीस सांजे 5:30 वाजता. डिसेंबराच्या म्हयन्यात पोचोळांक भायर काडटात. तुमी एडवर्टिजमेंट आर्टिकल दिवची म्हूण मागता. लास्ट डे डिसेंबर 5. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करून पियाले मोरोट 6:30 वाजता, दुर्गावाडी 8 वाजता, कॅटेगिस 9:15 वाजता आनी नागाळी तुवेने सांजेर 5:30 वाजता. म्हजे बहीण मानू आयज आमची तरणाटी कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक ऑडशेल आमचे डॉन बॉस्को थंयसर फादर आसा, थंयसर वेळ सारतात. आतां 9 वाजता तांकां एक धाकटेशें टॉक आसतलें आनी 10 वाजता सोंपतलें. सो 10 वाजता मागीर ती घरा वेतली. आवय बापायनी चोत्राय दिवची. उबी रावया. सोर्बिस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. आर मागणी सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालते फुडें मागता. आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कोराक देवाचे पदवेर सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्याक एमकोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सोडपडटात. आमेन. आर 40 आणि 3 पान 109 आणि 9 आर 43 पेज 199.